कोविड महामारी आसून लेगीत कांसावले हांगसर उबारिल्ल्या भलायकी केंद्र उक्तें करूंक नाशिल्ल्यान थळावो सरपंच जुझेफ फुतार्दोन थळावी आमदार आलिना साल्ढानाक प्रश्न केला. हे केंद्र चालू करपाची गरज आशिल्ली. चालू केल्यार कोविड दुयेंत जाल्ल्या दुयेंतींक तशेंच तपासणी करपा खातीर येवपी दुयेंतींकूय आदार जातलो आशिल्लो, अशें सरपंच फुर्तादो म्हणटा. एक हॉस्पिटल केल्लें आहा ल्हान. थंय एक लोकांची हांवें परिस्थिती पयली. थिंगा सकाळचें OPD आसतालें, सांजची टेस्टींग चलतालें. पूण आयजच्यान तेणें सकाळचें टेस्टींग विचारलां आनी सांजचें टेस्टींग करपाक गेला. पूण OPD येयलो तो लोक खूब त्रासां पडलो आहा थंय. थंय एरिया सारकी ना. लोक पॉझिटीव आनी नॅगेटीव आहा तो सगळो मिक्स थंय भोंवता. आयज एज अ सरपंच लोक आमकां विचारता, तसोच हांव एक विलेजा सरपंच जावन आमचे MLA आलिना साल्ढानाक विचारपाक सोदता आनी तिका क्लियर मॅसेज धाडपाक सोदता. आयज तूं ह्या लोकांचे कोश्ट पळय. आयज हेल्थ सेंटर तूं आयज चालू करता, फायल चालू करता, लोकां आयज तुगेले इनॉग्रेशनाची डेट नाका. आयज लोकांच्या जिवाची चड गरज, सांबाळपाची राखपाची चड गरज आसा. आयज 6 वर्सां मेरेन तुवें 2 प्रायवेट प्रिमायसीस घेतल्या आनी गव्हर्मेंटाचे पयशे तूं प्रायवेट प्रिमायसीस फारीक करता. आयज आमची कांसावली पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटाची कितली प्रोजेक्ट आसा. स्टेडियम आमचो कांसावली ग्रावंड आसा, थंयसर कितली एरिया आसा, शॉप आहा, हॉल आसा. त्या हॉलांत तरी एक 6-7 बेडींग एक मिनी हॉस्पिटल कशें करून लोकांची सेवा करून दिवपा जाताली. गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, आयडल आसा, तें उजा करून जातालें. तरी आसतना तुवें गव्हर्मेंटा प्रॉपर्टी आहा ती तशी कुसोवपा दवरल्या आनी प्रायवेटां तूं हें प्रमोट करता, लिजार घेता, कितें करता तें आमकां खबर ना. पूण हें बंद करपा जाय. आनी दुसरो ती एक रिक्वेस्ट आहा, आमकां तुजेर डेट नाकाय, आयज चालू करता, फाल्यां चालू करता. ताबडतोब तुवें हे कोविडाचे सिट्युएशना तुका उल मारता एज अ MLA, एज अ सरपंच पंचायतीन हांव उल मारता. ताबडतोब हें हॉस्पिटल तुवें आमकां चालू करून दिवचें. लोकांची सेवेचा लोकांची जीवन साल्वार करपा लागून तुवें आमकां ओपन करून दिवचें. That now this is there. She can open it, or there is a complex over there. There also she can put some beds. And for the people, we don't want this. Then here we got a big hall you have seen. Here also people can be injected. Over here, COVID injection can be given. One day we arranged it, so people can take advantage of it because they haven't to be in the sun and all. Here we have got place there are both the sides.